दीस सोमार, फेब्रुवारीची 9 तारीख 2024. पयलें वाचप रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 8 वळ 1 तावन 7 आनी वळ 9 तावन 13 पर्यंत. उपरांत सलमोन सर्वेस्पुराच्या सोल्याची पेट दाविदाच्या शहरातावन म्हणजे सियोनातावन हाडचे खातीर इस्रायलाच्या मलगड्यांक, सर्व कुळयाच्या फुडाऱ्यांक आनी इस्रायलाच्या घराण्याच्या मुखेल्यांक आपणाशी जेरुसलेमाक आपयलें. एतानीम म्हयन्यांत म्हणजे 7व्या म्हयन्यांत उत्सवाच्या संदर्भार सर्व इस्रायलीत सलमोराया मुखार एकठांय जाले. इस्रायलाचे सर्व मलगडे आयिल्ले तेन्ना याजकांनी सोल्या पेट घेतली. तांणी ती जमाते तंबू आनी तंबांतल्या सर्व वस्तू सवे वयर व्हांवून व्हेली. हे सगळे याजकांनी आनी लेवितांनी वावयलें. सलमोरायान आनी ताचे सवें सोल्या पेटे मुखार एकठांय जाल्ल्या इस्रायलाच्या सगळ्या समुदायान अगणीत संख्यान बकऱ्यांची आनी पाड्यांची बली भेटयली. याजकांनी सर्वेस्पुराच्या सोल्याची पेट हाडून मंदिराच्या गर्भगृहांत म्हणजे परम पवित्र स्थानांत केरुबांच्या पाकाट्या पोंदा दवरली. केरुबाचे पाकाटे वयर उसायिल्ले आसले. ते पेट आनी तिचे दांडे वयल्यान धांवताले. पेटेन फातरांच्यो 2 फाळयो सोडून हेर कांयच नातलें. इस्रायल परसा इजिप्तांतली भायर सरले उपरांत सर्वेस्पुरान तिचे कडेन एक सल्लो केलो तेन्ना मोइजेन होरेब पर्वताचेर ह्यो फाळयो ते पेटेन दवरल्यो. याजक परम पवित्र स्थानातावन भायर सरतस खूब सर्वेस्पुराच्या मंदिरांत भरलें. कुपांक लागून याजकांक थंय रावन सेवा करूंक जालें ना, कित्याक सर्वेस्पुराच्या मंदिरांत सर्वेस्पुराचो प्रताप भरून आसलो तेन्ना सलमोन म्हळें, सर्वेस्पुरान काळक्या कुपांत वस्ती करूंक निश्चय केला. हांवें तुजे खातीर एक भव्य घर बांदलां. सासणाक तुजे पासत एक निवास. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 132 7 तावन 7 आनी 8 तावन 10. श्लोक. तुज्या विशेवाच्या जाग्यार वयर चड सर्वेस्परा. एफ्रातांत आर्क पेट आसा म्हणून आमी आयकलें. एयारीमच्या मैदानार ती आमकां मेळ्ळी. येया, तो बिडार करता त्या मंदिराक आमी या. ताच्या पांयांचे मणये मुखार सरपडुया. श्लोक. तुज्या विशेवाच्या जाग्याक वयर चड सर्वेस्परा. वयर चड सर्वेस्परा, तुज्या विशेवाच्या जाग्याक चड. तूं तुज्या पदवेच्या आर्क पेटे सवें चडोन वच. तुजे याजक पवित्रपण म्हणटात तें वस्त्र न्हेसूं. तुजे भक्त आनंदाची बोब उठोवं. दावीद तुज्या सेवकाच्या मोगा खातीर तुका मागलेल्याक काण उडयनाका. श्लोक. तुज्या विशेवाच्या जाग्याक वयर चड सर्वेस्परा. उद्गार. अलेलुया, अलेलुया. जेजू देवाच्या राजाची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर्व तराची पिडाशिडा गूण करीत वतालो. अलेलुया, अलेलुया. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 6 वळ 53 तावन 56 पर्यंत. पयले तडीक उतरतस ते गेनेझारेत गांवाक पावले. तडीक लागून मचव्या वयले देंवतस लोकांन जेजूची वळख धरली आनी लोक सगळ्या गांवांत थंय हांगा वचून तो खंय आसा तें आयकून पिडेस्तांक तांच्या हांतुरणां समेत उखलून वळूंक लागलो. जंयसर तो गेलो, हळ्ळ्यांनी जावं शहरांनी वा शेतां वाटांनी जावं,
थंय पिडेस्तांक वाटेसलान हाण दवरतली आनी ताच्या आंग वस्त्राचे देगेक कोणी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून ताच्या लागीं परततली आनी आपडलेली बरी जातली. देवाचें उतर हें, वखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजूच्या सगळ्या मिसावांत तो एक गुण करणार म्हणून वाडदीक जाल्लो. जेजूतान विशेष बरेपण जडलेल्या पैकी पिडेस्त प्रमुख जाल्ले. हाची सुवार्ता जेजू आनी पिडेस्तां मदलो संबंध विवरिता. हाची सुवार्ता जेजून पिडेस्तांक आपल्या स्पर्शान गूण केल्ली काणी. जंय तो गेलो, हडल्यांनी जावं शहरांनी वा शेतापाटांनी जावं, थंय पिडेस्तांक वाटेसलान हाण दवरतली आनी ताच्या आंग वस्त्राचे देगेक कोणी हात लावंक पिडेस्तांक सोडू म्हूण ताचे लागीं परततली आनी आपडलेली सगळीं बरी जातली. जेजूतान गूण करची सकत भायर सरन पिडेस्तांक गूण करतली. जेजू त्या कस लोकांक आपडूंक दिता आनी तोय लोकांक आपटून गूण करता. हाची सुवार्ता जेजूची विशेष तस्वीर वा पिंतूर आमकां दिता. जेजूचो स्पर्श आजुनय सक्तिवंत. ताच्या आंग वस्त्राक आमी आज आपडूंक जायना तरी ताच्या मागण्या मुखांतर जेजूची दैवीक सकत अनुभव करयेत. पयलें ती आमी जेजूक पळोवया.